2-4 दिसांक ज्यो देशान जे नॉर्मल स्टुडंट्स खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडेन एफिलिएटेड नाशिल्ले ज्या तरेन देशान नीट आनी वेगळे वेगळ्या पब्लीक एग्जामिनेशनाच्यो पेपर लीक जाले. जवळ जवळ 152 पेपर्स गेल्या 10 वर्सांक लीक जाले मोदी सरकार सत्तेर येतकच. आनीक तातूंतल्यान जवळ जवळ 9 करोड स्टुडंट्सांक ताचो इफेक्ट जाल्लो आसा. 25 भुरग्यांनी आत्महत्या केल्ली आसा. आनीक 152 पेपर लीक जावन सुद्दां एक सुद्दां कन्विक्शन जायना, म्हणजे कोणाकूच पनिशमेंट मेळना. सो हाचेर आमच्या पार्टीचो लिडर राहुल गांधी हाणें देशव्यापी आंदोलन सुरू केल्लें की हितून ट्रान्सपरन्सी येवची, एग्जाम जे कंडक्ट करतात तांचेर तांची क्रेडिबिलिटी भुरग्यांक कडेन आसची. जेन्ना भुरग्यांक दिसचें की आमी एग्जाम आन्सर करतात ते आमकां त्या कश्टाचे न्याय मेळटले. सो हें करून राहुल गांधीन एक आंदोलन छेडलेलें आनी तेणें वेगळे वेगळे कडेन विजिटूय केल्ले. सो तें करता आसतनाच पयर हेचेर कोणूच जबाबदारी घेयना. ना प्रायम मिनिस्टर घेना, ना होम मिनिस्टर घेना, ना आमचो HRD मिनिस्टर घेना. आनी कोणेच जबाबदारी घेवन राजिनामोय दिल्लो नाशिल्ले कारणान देशांतले भुरगे चवताळून त्यांनी एक आंदोलन सुरू केलें, एक बरी सिस्टम एड्युकेशन येवची म्हणून. आनी त्या भुरग्यांचे आयकून घेवपाचे सांडून तेंचेर जो अन्याय जाला त्या अन्याया विरुद्ध आवाज काडटात म्हणून तेंचेर लाठीचार्ज करप, तांकां मारप, तांकां तेजे नंतर हॉस्पिटलांत थोडे सिरियसली थोडे उरले आनी तेंचेर वयल्यान FIR घातले. सो हेजे खातीर राहुल गांधी आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन हेणें काल पंतप्रधानाच्या घराच्या मुखार आंदोलन केले, प्रोटेस्ट केले, मागणी करपाक की पार्लमेंटान हाचेर फूल फ्लॅज डिस्कशन जावपाक जाय आनी हेजे मुखार एक बरी सिस्टम येवपाक जाय ज्या सिस्टमांतल्यान भुरग्यांक तेजेर विश्वास येतलो आनी थंय पेपर लीक जावचे ना. अशी एक फूल प्रूफ एड्युकेशन सिस्टमा भितर ट्रान्सफॉर्मेशनचेर चर्चा जावची आनी त्या चर्चेंतल्यान एक देशा मुखार एक बरें सोल्युशन मेळचें हाची मागणी आमचे लिडर राहुल गांधीजी, खरगेजी सगळे करीत आसतना थंय कांयच निष्पन्न जायना. आनी त्या हेचेर काल ताका ज्या तरेन आमच्या लिडर राहुल गांधीजी ताका येवन ब्लिडींग जाताले काल, ज्या तरेन ताका उबारून पुलिसांनी डिटेन केलो आनी व्हरोन दवरलो बाकीच्या लिडरां बरोबर, हेचोय निशेध करपा खातीर आमी काल गव्हर्नराक मेळपा आयिल्ले राती. पूण आमकां पुलिसांनी थंय हाडून आमकां गव्हर्नरा कडेन मेळपा दिली ना. सो आयज आमकां 11 त्यांनी अपॉइंटमेंट दिल्ले. आयज आमी मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी ह्या मेमोरंडमाक आमी पयलीं म्हणजे निशेध केल्लो आसा राहुल गांधीजीक आनी बाकीचे लिडरां ज्या तरेन ह्युमिलेट करून ते अरेस्ट करून व्हेलो. त्याच बरोबर आमचे जे केंद्रीय HRD मिनिस्टर आसा धर्मेंद्र प्रधान हांणी जबाबदारी घेवन तांचो राजिनामो दिवपाची गरज आसा. ज्या तरेन आमच्या भुरग्यांचेर हल्लो जालो, तांकां इनह्युमन तरीकेन मारले गेले पुलिसां तर्फे, टियर गॅस, लाठीचार्ज हे सगळे करून तांकां इंजर्ड करून व्हेले. सो हेजी पूर्ण जबाबदारी होम मिनिस्टर अमित शाहान घेवन त्याचो राजिनामा मागपाची मागणी. त्याच बरोबर जे भुरग्यांचेर हल्लो करपाक जे जे पुलीस आनी एजन्सी रिस्पॉन्सिबल आसा तेंचेर इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय. ज्या भुरग्यांचेर पिसफूल प्रोटेस्ट करताले त्यांचेर क्रिमिनल केसीस घालून तांकां थोड्यांक अरेस्टूय केल्ले आसा, थोड्यांचेर FIR रजिस्टर केल्ले आसा, त्यो इमिजिएटली विथड्रॉ करपाच्यो. आनीक फूल डिबेट आनी डिस्कशन लोकसभेक आनी राज्यसभेक ह्या विशयाचेर जावचें आनीक देशा मुखार हेजेर एक बरें सोल्युशन येवचें, एक बरी एड्युकेशन सिस्टम येवची हेची मागणी करपाची आमी निवेदन राज्यपालाक दिलां. जो राज्यपाल is the representative of the union government, he is the representative of the president of India. So त्याचे मार्फत आमी राष्ट्रपतीक आनी केंद्रीय सरकाराक, केंद्र सरकाराक हे निवेदन आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की तुमी ते फॉरवर्ड करात. आनी पंतप्रधानान एक लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक अशे तरेचे ट्रिटमेंट दिलो पुलिसां तर्फे म्हणून पंतप्रधानान आमच्या सगळे जे लिडर राहुल गांधीचे धरून ताची माफी मागची आनी अशें खंयच्याच लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक हेजे मुखार करचो न्ही ही आयज आमी मागणी केल्ली आसा. गव्हर्नराक सांगलां तूं इंटरव्हेन जा
आणि केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती कडेन आमची ह्यो मागणी पावयली. कितें रिस्पॉन्स दिला तो? तुम्ही जाणात ते सगळे जंतर मंतर प्रोटेस्ट जालो ते फकत भुरगीं आनी स्टुडंट्स नाशिल्ले, दुसरे लोक पासून घुसून आशिल्ले थिंगा. म्हाका व्हिडिओ पावलो, तुम्ही पळयले एक ट्रक काडलेलो फातर घेवन पयले राती आशिल्ले थिंगा आनी एक गाडी चेपलो ती अशी मोडलो गाडी दोल्ल्या मागीर लोकांक भुरग्यांक ब्लेम करपाक ते फातर यूज करपाक उडोवपाक. व्हिडिओ हांवें पळयलो तो दिसता थिंगा त्या पुलीस फातर मारतात म्हणून लोकांच्या भुरग्यांचे तुचेन पुलीस फातर मारतात ते मागीर म्हणटले भुरग्यांनी फातर मारलो म्हणून स्टुडंट्सांनी. सेकंड आनीक एक व्हिडिओ आसा की प्लेन क्लोज मनीस ते पुलीस पासून दिसनात मोठ्या पोटाचे असले भुरगे अशे ते दांडे घेवन भोंवतात, लाठी घेवन भोंवतात. हे कित्याक? हे कोण? आनी पुलिसी फुडें रावन ते लाठी घेवन आसतात. आतां कितें चलता देशांत? तुमकां उगडास आहा काल राती हांवें सांगलोलें हिटलराचें हें रेपिटेशन. हिटलरा टायमान एक SA म्हूण आशिल्ले एक ग्रूप तेजो. इट वॉज एन अनऑफिशियल ग्रूप ऑफ नाझी. केन्ना प्रोटेस्ट जाता तेन्ना ते घुसताले, ते ऑपोजिशन करताले प्रोटेस्ट, तांकां मारताले, फातरान मारताले, बोड्यान मारताले आनी झगडी करताले. दे वर स्ट्रीट फायटर्स. असले ते हाडले हांकां भितर हे प्रोटेस्टाक फोडपाक. चिंतो स्ट्रीट फायटर्स in Nazi Germany, disrupting protesters. These people, plain clothes, clearly not policemen, wielding lathi in front of policemen and hitting the children. This is clear parallel. आणि SS म्हूण आशिल्लो, सिक्रेट सर्वीस म्हणटात आमी नाझीचे, ते सगळे तुगे खबर काडटाले, तुगे सगळे तुजे फाटल्यान येताले. आतां फकत हे भायले लोकांक हाडून घुसोवन ते प्रोटेस्ट डिसरप्ट करपाक. इवन पीसफूल प्रोटेस्ट तुम्ही जाणात केन्ना पीसफूल प्रोटेस्ट आमचे काँग्रेस पक्षाचे पीसफूल प्रोटेस्ट एक घुसतात भितर फातर मारतात आनी डिसरप्ट करतात. हे तेंगे आर्ट, ही तेंगे कला. आमचे लोकांचे एंगर करपाक पब्लीक लोकांचे आमी डिस्टर्बन्स केला अशें करून करपाक ते तेंचो कला आसा. आतां तिसरें कितें, लोक कितें मागता, भुरगीं कितें मागतात, एक बरो एड्युकेशन सिस्टम. आनी केन्ना असले घोटाला जालो तेन्ना, इवन एक रेल्वे एक्सिडेंट जालो तेन्ना आमचे काँग्रेस मंत्री रिजायन जालो. बॉम्बे अटॅक जालो तेन्ना आमचो होम मिनिस्टर रिजायन जालो. तो गेलो ना थिंगा गन घेवन, तो गेलो ना थिंगा एक टेररिस्ट हाडपाक. तो डायरेक्टली काय, इट इज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमाणे हो मिनिस्टरान रिजायन करता. आतां तुमी पळय फाटी हिंगा मोर्जी केस जाली ती, ते पुलीस ते आदोगादा मारलो तो आनी कितें जाला सांगला की दीस पुलीस स्टेशन मस्ट नॉट बी इन्वेस्टिगेटिंग दीस ऑफिस. हायकोर्टान सांगला. सो आतां तूं आहा जाल्यार इन चार्ज ऑफ इन्वेस्टिगेशन आनी तूं एक स्टेटमेंट करना, तूं एक स्टेटमेंट कंडेम करना, तूं कांय करना, हो लिपून आहा. लोकांचे मनान कितें आसा? कित्याक तूं सुपरवायज करता पळोवपाक की तुजें नांव येशना, तुजें नांव प्रोटेक्ट जातलें. कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाले तेशें करून हिंगा नांव येताले भायर चेपयताले. देखून हें सगळें पळोवन आमची रिक्वेस्ट आशिल्ली, गिरीश बाबान गव्हर्नराक सांगलां हें आहा तेन्ना हें देशाक बरें न्ही म्हूण, आनी तुगे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्युटी to convey to the President of India and the central government that Dharmendra Pradhan must resign. Also, Home Minister Amit Shah has to accept responsibility for the attack on the children which was done 2 days back. Brutal assault. It was not just an assault. बरें थर्ड पार्टी कितें जाता, दुखोलता, क्रावड वाडटा, देखून तुम्ही पुश करतात. एक रिस्ट्रेंट आसूं जाय. आनी कोण पुलीस तुम्ही पळय पासून तिरंगा आसलो थिंगा, पुलीस कितकोन तिरंगा पासून इन्सल्ट करता म्हणून हांकां केअर ना. सो हांव कितें चिंतिता आनी आमी सगळ्यांनी गव्हर्नराक सांगलां की तुगे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता एज अ ड्युटी, एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
एंड ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट तुम्ही आता आनी आमचे शिंकोन फुडें दिवपाचें आनी एक्शन आमी डिमांड करता. इवन ए डिबेट इन पार्लिमेंट तुका एक जाता आमगे MP आसात आमगे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहात पार्लिमेंटात एक डिबेट करपाक कित्याक भितात. हिंगा गोंय पासून तुम्ही जाणात केन्ना डिबेट करूंक गेले जाल्यार असेंब्ली एजंट करतात, असेंब्ली 2 दिसाचे दवरतात, आमकां टायमूय मेळना. पॉयंट काडूंक गेले जाल्यार रिक्वेस्ट केल्यार BSc म्हणटात बिझनेस एडवायझरी कमिटी डिसअलाव करता, आमकां प्रोटेस्ट करूंक पडटा. हे कित्याक भितात. एक पाटी तूं पावरा येयलो तकलें वयता. हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां आयज ते भुरग्यांक जाला, आयज ते लोक दिल्ली जाला, फाल्यां तुमकां जातलें. सगळे गोंयकाराक हांव एक वॉर्निंग दिता. आयज तूं घरा बसून तुमी चिंतले हें म्हाका कित्याक पडलो म्हूण फुडें चिंतात तुमी. आयज जॉब्स तुगे एड्युकेशन तूं इतलें शिकला, तुगे आवयन बापूयन इतले पयशे मोडले आनी तुमकां पयशे दिवपा जाय जाल्यार तुका जॉब्स मेळपाक, तुगे पयशे दिले जाल्यार तुका पासींग करपाक, तुका बरे मार्क्स मेळपाक तुगे फ्युचर कितें कोणाको जायना ते फारीक करपाक तुमी काबार जातले. देखून हो टायम भुरग्यांचो तरण्याचो भायर सरपाक आनी हे टायम तो ह्या सरकारा पासून दाखोवपाक भायर उडोवपाचो. आज गिरीश बाबान आणि आमचे कालदोश बाबान तुमकां डिटेल सांगल्या की कितें मागण्यो आमी गव्हर्नरा फुडल्यान दवरल्या. हे रिप्रेझेंटेशनान आमी गव्हर्नर हो कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी असलेल्या कारणान कॉन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्कान बसता पळय त्योच मागण्यो आमी ते रिप्रेझेंटेशनान घाल्या. आणि आमचो विश्वास आसा की गव्हर्नर जी आपली कॉन्स्टिट्युशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती एनफोर्स करतलो आणि आमच्यो मागण्यो ज्यो आसात त्यो आमी रिक्वेस्ट केल्ल्या प्रमाणे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे मुखार दवरतलो. आतां डिटेलान तुमकां गिरीश बाबानूय सांगलें ज्यो वेगळ्यो 5 आमच्यो मागण्यो आसा आनी चित्र विज्युअल फोटोज आमी सगळ्यांनी नॅशनल मिडियाचेर, लोकल मिडियाचेर, सोशल मिडियाचेर पळयल्या कशी वुमन प्रोटेस्टर्स, वुमन स्टुडंट्स, गर्ल स्टुडंट्सांक लिटरली थोडे इन सिव्हिल क्लोथ्सान आसलेल्यांनी मॉलेस्ट केल्या. युनिफॉर्मान आसलेल्या थोड्या पुलिसांनी प्रायवेट पार्ट्साचेर तांच्या कशे दाणे मारले आनी हात घाला हें क्लियरली दिसला. जाल्यार म्हाका दिसता आज देशान ही एक विचित्र तरेची परिस्थिती निर्माण केल्या. कालदोश बाबान सांगलेले प्रमाणे हिस्ट्री जर कोण बारीक मातशी चॅक करशात, हिटलराचे नाझीन SS म्हणून आसले ताणें जें सांगलां हांगा फक्त डिफरन्स इतलेंच आसा की आमचो देशाचो प्रधानमंत्री आसा हो एक दुसरो इतिहासान ताचें नांव बरयल्लें वतलें की डिक्टेटर जातलो, हो हिटलराचो बापूय जातलो. आनी तांचे RSS आहा ते SSक फक्त एक R लागला एक्स्ट्रा आनी तांचे RSS आसा. जाल्यार अशा पद्दतीन जे आज देशान वातावरण चल्लां की हिटलर SS वापरतालो, ऑपोजीट कोण प्रश्न विचारताले, कोण निशेध करताले, कोण प्रोटेस्ट करताले तांकां मारताले, तांकां अटॅक करताले. सेम चित्र जे वर्ल्ड वॉर सेकंड जावचे पयलीं जर्मनीन निर्माण जाल्लें तें चित्र आज आमकां दुर्दैवान इंडियेक पळोवपाक मेळटा की RSSचे गुंड जे लाठी तांचे शाखेन बेगीन चलोवपाची ट्रेनिंग सदांच आमी सगळ्यांनी पळयल्या, जे लाठी घेवन पुलिसाचे मुखार पुलीस आसतना सिव्हील कपड्यांनी स्टुडंट्सांक आनी युथांक बडयताले. आनी यूथ कितें मागताले, यूथ तुमचे कडेन कितें बंगले, प्रॉपर्टी, पयशे अब्जांनी कोट्यांनी रुपया मागताले, कांय मागनासले. एक बरो एज्युकेशन सिस्टम दिवचो म्हणून मागताले. जे लोकां खातीर जो सिस्टमान पेपर लीक जाल्या तांचेर एक्शन जावन मिनिस्टराचो राजिनामो मागतालो. कित्याक अकावंटेबिलिटी म्हणटा ती नेसेसरी आसता, नाजाल्यार सिस्टम काबार जाता. आतां गोंयान आमी कालची परिस्थिती पळयल्या की आज सत्तेचो माज आनी उन्माद BJPचे लिडरांक इतलो तकलेक मारला की BJPचो स्टेट व्हायस प्रेसिडेंट एक्स MP नरेन सावयकार जो आज टॅक्स पेयराच्या पयशांनी जे पेन्शन मेळटा ताजेर जगता, तो पयर आपल्या हक्का खातीर रस्त्यार आयिल्ले गोंयचे युवक जे आसले आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट केल्ले तांकां तो टर्मायट म्हणटा. म्हणल्यार तुमी चिता आनी चल हांव समजूंक शकता एक ताणें सत्तेचे मस्तेन केलें म्हणून. जाल्यार जेन्ना सगळ्यांची अपेक्षा आसा की पार्टेन BJPचे चूक मागची, ती चूक मागपाचें सांडून ताजे वयल्यान आमी पळयला BJPचे एक्स MLA तांचे सोशल मिडियाचे हेड ह्यो गजाली जस्टिफाय करता. आनी सगळ्यान शॉकिंग गजाल म्हणल्यार आतां आमच्या लक्षान आयला की काल दिल्ली जाल्ल्या प्रोटेस्टा खातीर खंय आज BJPचो प्रेसिडेंट दामू नायकान BJPचे कॅडराक BJP ऑफिसा सकयल जमा जावपाक रावल्या काँग्रेसीचे अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करपाक. हांव दामू बाबाक अपील करतां की ताणें प्रोटेस्ट करचो. प्रोटेस्ट कित्या खातीर करचो, जे भुरग्यांनी सुसायड केल्या हे पेपर लीक जाल्या म्हणून ताजे विरोधान प्रोटेस्ट करचो. हो HRD मिनिस्टर रिजायन जायना म्हणून ताणें प्रोटेस्ट करचो. अमित शहाच्या पुलिसान जे स्टुडंट्साचेर हल्लो केला, तकल्यो फोडल्या, मॉलेस्ट केल्या भुरग्यांक, ते अमित शहा राजिनामो दिना म्हणून प्रोटेस्ट करचो. जे प्रधानमंत्री
ताजे अंडर हे सगळें चल्लां आनी तो आज मौन बाबा जाला ताजे तोंडाक कुलूप आसा ते प्रधानमंत्रीन माफी मागिना म्हणून ताणें राजिनामो ताणें प्रोटेस्ट करचो आनी निमाणो पार्लमेंटान जे जाग्यार आमी गोंयानूय तें चित्र पळयलां कशें कर्टेल करता असेंब्ली सेशन ते आनी आमदारांक आनी ऑपोजिशनाचो जो आवाज आसा तो दामपाचो प्रयत्न करता सेम पार्लमेंटान जाता इतलो सिरियस मुद्द्याचेर डिबेट घेवपाक हे सरकार तयार जायना स्पीकर तयार जायना हे गजालीचेर दामून एकान प्रोटेस्ट करतो हे जाले देशाचे मुद्दे आनी गोंयचे जे आसा लँड कन्वर्शन हिल कटिंग्स लँड ग्रॅबिंग भ्रष्टाचार कॅश फॉर जॉब हे मुद्द्याचेर दामून एकान प्रोटेस्ट करतो जाल्यार आमी ताचें अभिनंदन करतले आसले पण आज तांची जर गत पळयत जाल्यार कळटा विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणटा ती बीजेपीचे लोक तकलेन पडले लिडर आनी ते आज जे लोक जे भुरगे जे यूथ जे स्टुडंट आमचे देशाचो फ्युचर आसा तांचो मुद्दो उठोवचे सांडून तांचे मुद्दो कोण उठयता आनी तांचे प्रश्न कोण सरकाराक विचारता तांचे विरोधान प्रोटेस्ट करपाक लागले जाल्यार हे लोकांनी पळोवचें आमी ऑपोजिशन म्हणून सदांच गोंयच्या लोकां बरोबर युथा बरोबर स्टुडंट्सां बरोबर आसतले आमचे कडेन जितले जाता तितले आमी करतले आमी कालूय सांगलेले तांच्यांनी चूक मागची म्हणून आज जबाबदारी गोंयकाराची आसा युथाची आसा स्टुडंट्साची आसा तांच्यांनी आज मोठ्या प्रमाणात भायर सरपाची गरज आसा आनी हे सरकाराक प्रश्न विचारपाची गरज आसा तुम्ही बीजेपी चूक मागिल्ली न्हू पण सिद्धार्थ गोगार म्हणतो आमी रॉंग काय उलोवंक ना. ह्या घटने उपरांत जर ह्या सरकाराची वागणूक पळयली जाय तर अशें दिसता की ह्या सरकाराक ह्या भुरग्यांचें पळोवन गेलें ना कितलींशांच भुरग्यांनी निराश जावन आत्महत्या केली तांकां तांचें पळोवन गेलें ना तांचे वायटूय दिसना ताजेर इन्क्वायरी ना आनी हो पेपर जो लीक जालो ताजेरूय इन्क्वायरी ना खरें म्हळ्यार तांणी इन्क्वायरी करून जे कोण जापसालदार आसात ह्या घटनेक तांकां शिक्षा दिवपाक जाय आशिल्ली पूण त्यो दिवना कारण ते सगळेच तातूंत शामील आसात हें काम करून घेवपाक ते सगळे शामील आसात तांचेर बिंग फुट्टलें हें तांकां खबर आसा इन्क्वायरी केली जाल्यार पूण ताजी इन्क्वायरी ना आमच्या लिडर बाब राहुल गांधी आनी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी पार्लमेंटांत ह्या विशयाचेर भासाभास जावची म्हणून मागली ती भासाभास ही ते करपाक तयार ना हाजे वयल्यान कळटा खंय तरी हे लोक राजकीय लोक तातूंत शामील आसात किंवा तांच्या लोकांचेर कितें तरी फावोर जाल्यात ते भायर येतले पूण ते भिवून ह्या जे इन्क्वायरी करपाक तयार ना आमी सदांच ह्या भुरग्यां बरोबर आसतले कारण हो जो सरकार आसा हो बहुजन समाज विरोधी हो सरकार तांकां मागशिल्ले लोक सकयल्ल्या समाजाचे लोक शिकून वयर सरले नाका हे पेपर घेतात खरे पूण आपल्याक जाय तांकां हे पेपर दितात आनी तांकां पास करून घेतात आनी आपल्या लोकांक वयर काडपाचो प्रयत्न करतात हो असो जातीवादी सरकार जावन आसा आमी मागतात अजुनूय वेळ गेलो ना ह्या तो कोण शिक्षा मंत्री आसा प्रधान ताणें राजिनामो दिवचो ताची जापसालदारकी घेवची आनी एक बरी देख ह्या देशा मुखार दवरची अशें आमी तांचे लागीं मागतात हो केंद्र आणि राज्य सरकार सध्या कुड्डो भेड्डो आणि इनसेन्सिटिव्ह टुवर्ड्स यूथ जाला तांकां मातूय पडून गेले ना युवकांच्या फ्युचराची आमकां आमचे जे मागणी आशिल्ली आमचे जे बाब आमचे प्रेसिडेंटान बाब गिरीश चोडणकर आनी आमचे आदोगाद बाब कालोस ताणें बऱ्या भशेन सांगला पण हांव एकूच म्हणटा की हो इवन गोंयचो एज्युकेशन मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर जावना ताणें तुवें विचारले तुझ्या केंद्र सरकाराक की पेपर बाबा लीक जाले भुरग्यांनी गोंया सुद्धा जीव दिला हे फेल्ड एज्युकेशन सिस्टमा खातीर तुवें एक प्रश्न तरी केला तुझ्या सरकाराक का त्यांच्या बरोबर हातान हात धरून हसत रावलो वॉट हॅव यू डन आय वॉन्ट टू आस्क द चीफ मिनिस्टर वॉट हॅव यू डन आणि आमचे प्रोटेस्ट सुद्धा जाता आणि प्रोटेस्टार आमच्या भुरग्यांचेर सुद्धा हल्लो जाता हमलो जाता आय डोंट ब्लेम गोवा पुलीस आसा सक्षम दे आर वर्किंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी गव्हर्नमेंट आणि ते तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता आणि त्या खातीर आमचे काल भुरगे सुद्धा इंजर्ड जाले माझ्या गळ्यात हात धरलो हांव तांकां एकूच रिक्वेस्ट करता की तुम्ही होच फोर्स जो आहा पळय बीजेपी स्पेशली तुम्ही यू चॅनलायज दीस इन कॅचिंग हार्डकोर क्रिमिनल्स क्रायम रेट कमी करा गोंयान हेच आमचेर जो फोर्स घातलो पळय आता सुद्धा आम्ही 5 जण डेलिगेशन येताले हांगा 100 पुलीस आहा कित्याक रे ही अरे युटिलायज देम हे धाडा नॉर्थ गोवा बी खंय खंय चालू आहा पळय ड्रग्स हे ते चालू आहा क्रायम रेट आमची वाट लागल्या गोंयान थंय धाडा पुलिसांक आमकां 5 जाणांक भितर हे करपाक तुम्ही पुलीस इतले 100 पुलीस दवरता सो हो जो सरकार आसा केंद्राचो सरकार आणि राज्याचो सरकार हो डबल इंजिन मिसफायर्ड म्हणजे काय इंजिन चलना म्हणजे विदाउट इंजिन सरकार चलता दे आर ट्रायंग टू डू दिस डिक्टेटरशिप गव्हर्नमेंट
हेजो आमी युवक सगळे निषेध करता आनी निषेध करत रावतले. आमी गोंयभर जे बाकीचे नॉर्मल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन सुद्धा जे प्रोटेस्ट करता तेंकाय आमी सगळे शामील जातले. आमी सगळ्यांक सपोर्ट करतले आणि हो युवकाचो विषय आमी बंद करपाना टील आर डिमांड्स आर मेट विच आर टोल्ड बाय आवर प्रेसिडेंट. तुम्ही बीजेपी कडे अपॉलॉजी मागलेली न्हू बीजेपी कडे. बीजेपी म्हणटा की आम्ही हय. काय उलोवंक ना. आमी अपॉलॉजी मागिल्ली काल आणि इमिजिएटली आमी प्रेस घेतकीर सुनील बाबू आशिल्लो ताणे इमिजिएटली जस्टिफिकेशन दिले की आमी अपॉलॉजायज करपाना, वी वील स्टँड ऑन अ ग्राउंड. आणि तशेंच सिद्धार्थ कुंकळकरान सुद्धा ते म्हणले आणि जस्टिफाईड टर्माइट्स आणि किडे आणि कॉक्रोच आमी वायटी म्हणून वायटी आणि कॉक्रोच एकूच म्हणून हेंचे आणि सगळे जे काम एकूच म्हणटात ते तेंकाय सांगता तुमचे दोगांचे खावपाचे काम आमी टर्माइट खाता मरे. तुम्ही तशेंच तुम्ही देश खाला, गोंय खाला आणि गोंयची जमिनी खाला, गोंय विकून काडला. तुम्ही खरे टर्माइट म्हणटा ते तुम्ही कीड वायटी म्हणटा पळय लागला पळय गोंया आणि देशाक ही बीजेपी. हे तुम्ही आमकां काबार. आणि तशेंच सिद्धार्थ बाबाकूय म्हणटा तू वायटी म्हणटा मरे आमकां खावपाचे. आमचे थोडे कितें तरी खंय तरी लॅम्प बी घातले आसता पुलाचेर 2 लाखाचे 20 लाख 2 कोटी कितें लॅम्प केला, पोल CCTV कितें केला. सो ते तेका टॉपिक सारको तेका खावपाचो कितें आसता पळय त्या टर्माइटाचो तो तेका सारको चड बरो कळटलो, तेका खबर आसतलें तें. सो म्हणून सिद्धार्थ बाबाक एकूच म्हणटा डोंट इन्सल्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री एंड दिस स्टेट. आज यूथ तुमकां दाखयतले कितें आहा तें. तुम्ही म्हणटा की प्रोटेस्ट करतले म्हणून. आमी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन आमी अक्रॉस पार्टीला आमी पक्षाचे हेजे ना कोण भुरगे आसा जे स्टुडंट्स आसा जे पयर सुद्दां जाला ते जे प्रोटेस्ट करतले तेंकां आमी सपोर्ट दितले. थँक्यू. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.